नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. दैनिक गोमंतक दिसाचो आज 16 फोंड्या जावपी पोटवेंचणुके खातीर भाजप काँग्रेस आनी आपाच्या उमेदवारांनी दाखल केले उमेदवारी अर्ज. भाजप काँग्रेस आमने सामने. फोंड्या परतून फुलतले कमळ, मुख्यमंत्र्याची खात्री. कुडचडे सेक्स रॅकेट प्रकरणात एकले तरणाट्याक पुलिसांनी केलो अटक. दुबावित आरोपीचेर पॉक्सो कायद्या अंतर्गत जातली कारवाय. उपअधीक्षक आशिष शिरोडकराची माहिती. आपले खातीर सोंपलो तो अध्याय. सध्या फोंड्या पोटवेंचणुकेचेर केला फोकस, सांगता विरोधी पक्ष युरी आलिमाव. मजगती पोटवेंचणुकेक गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसाक दितलो तेको, पक्षाची माहिती. पर्वरे रस्त्याच्या उण्या दर्जाच्या कामा खातीर मंत्री खंवटेन केले 20 खात्याचेर खर टिका. संबंधित अधिकाऱ्याचेर करची कारवाय, मंत्र्याची मागणी. विधानसभा वेंचणुके खातीर वर्स आशिल्ल्यान फोंड्या पोटवेंचणुकेक उच्च न्यायालयात दिला आव्हान. ह्या प्रकरणाची सुनावणी जातली 24 मार्चाक. गोंयांतल्या 12,000 चलयांक दितले HPV वॅक्सीन. गर्भशायेचो कॅन्सर आडोवपा लागून अभियान लायला चालीक. आतां मेरेन 17 चलयांनी घेतला लाव. आता खबरो विस्तारान. फोंडेच्या पोटवेंचणुके खातीर भाजपाचो उमेदवार रितेश नायक हाणें उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी हेर आमदार मंत्री हजर आशिल्ले. दुसरे वटेन काँग्रेसीचो उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकार तशेंच आपाचो उमेदवार गितेश नायकूय उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मजगती उमेदवारी अर्ज भरपाक भाजप आनी काँग्रेस एकाच वेळार पाविल्ल्यान दोनूय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी एकामेका विरोधात नेटान घोशणाबाजी केली. पळयात. येता त्या 9 एप्रिलाक जावपी फोंडेच्या पोटवेंचणुके खातीर सोमारा भाजपाचो उमेदवार रितेश रवी नायक हाणें उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, मंत्री सुदीन ढवळीकार, आमदार गोविंद गावडे हे वेळार हजर आशिल्ले. दुसरे वटेन काँग्रेसीचो उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकारान पक्षाच्या फुडाऱ्यांच्या हजेरेंत आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. तशेंच आपाचो उमेदवार गितेश नायकानूय पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल केला. कॅम्पेनिंग आम्ही घराघर भोंवता. आमी सगळे आमचे पंच, सरपंच, आमचे कावन्सिलर, चेअरपर्सन आनी सगळे आनी आमचे वांगडी सगळे आमी भोंवता. आनी आमकां दिसून आयला की इतलो बरो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळा. आनी म्हाका दिसता, म्हाका खात्री आसा हो सीट आमी खूब मतांनी जिखतले. आनी आमकां विश्वास आसा की जे कार्य ऑनरेबल आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आनी हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर्स आनी सगळे MLA जे कार्य करता गोंया भितर ते पळोवन म्हाका अवश्य खात्री आसा की हे सीट आमी भारतीय जनता पार्टी खूब मतांनी जिखतली. रवी नायक म्हणजे वडील तांचे जे काम आसा ते लेगसी आसा आमी ते सगळे फुडें व्हरतात. सो हांव आज नॉमिनेशन फॉर्म भरला. तुमच्या सगळ्या मिडिया भावाच्या आशिर्वादान हांव मागता की तुमी आमकां तितलो प्रतिसाद दिवचो जाणें आमकां काम केलां. आनी आज आमी फॉर्म भरल्या प्रमाणे फॉर्म भरता तेन्ना आमचे तिनूय आमदार आशिल्ले, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्ले, अध्यक्ष आशिल्ले माणिकराव ठाकरेजी आशिल्ले आनी राजेश वेरेकर बाब आनी आमची संपूर्ण पोंडा ब्लॉक कमिटी अध्यक्ष विलियम आगियार, जॉन परेरा बाब आनी सगळे आशिल्ले. सो हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या मनांतल्यान आभार मानता. आमी कामाचो प्रचार आमचो चालूच केला. आमी व्हरून सुद्दां 4.5 वर्सां काम केल्या आनी आमी काम करत आशिल्ले. आनी काम करता तेन्ना खुबशे इश्यूज फोंड्या आसा. आज तुवें पळोवशीत जाल्यार पंडीत वाड्याचेर तुमी मिडिया भावांनी चला, उदकाक घाण येता, ब्ल्यू कलरचे अशें ब्ल्यूइशशें उदक येता, तातूंत कीड मेळटा. ही परिस्थिती आहा. उदक घाण, रस्ते घाण, रस्त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट करता, डामर घालता, दुसरे दिसा रस्तो फोडटा, सिवरेजीचें काम म्हणटा, परत डामर घालता, परत रस्तो फोडटा, गॅसाचें काम म्हणटा. लायटीची हांगा प्रॉब्लेम कितें चल्ला, सगळ्यांक खबर आहा. बिलां येता, लायट वचता. ह्यो अश्यो विविध गजाली आहा ज्यो फोंड्या घडता. आमचे आतां 2 दीस कॅम्पेनींग स्टार्ट जाली आनी सगळ्यांपेक्षा आमकां दिसता म्हाका चड सपोर्ट मेळटलो असो दिसता. फोंड्या खातीर पयलीं आमी आमचो मोटो आसा की पयलीं आमचें ID हॉस्पिटल आमी पयलीं वेवस्थीत चालीन लायतले. कित्याक ID हॉस्पिटल जालें आतां कितके वर्सां बांदून जालें, बरें ब्युटिफूल बांदलां. म्हणजे ब्युटिफिकेशनाचा कांय अर्थ ना जेन्ना तितून हें ना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना, ब्लड बँक ना.
सो आमी ते हे करपाक तो इश्यू पयलीं फर्स्ट सॉल्व करताले विदीन 6 months ऑफ टायम. मजगतीं आपूण आनी हेर मंत्री फोंड्या तालुक्याचेर लक्ष दवरून आसात. फोंड्या भाजपूच जिखतले म्हूण आपल्याक खात्री आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. आयकात. हांव आनी म्हज्या बरोबर बाकीचे सगळे आमचे मंत्री हे कंटिन्युअसली फोंडेचेर लक्ष दवरून आसात आनी म्हाका खात्री आसा की जे विजन बाब रवी नायक हांच्यांनी पळयल्लें तें विजन पुराय करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी ह्या फुडल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात तें पुराय करतलें. म्हणून हांव सगळ्या फोंड्याकारां कडेन मागता की तांच्यांनी परत एकदां रवी नायक बाब हांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाक मतदान करचें आनी सगळ्यांनी निवडून दिवचें. ते दितले हाचो म्हाका विश्वास आसा. फोंड्यांतली आमची भारतीय जनता पार्टी एक संघ जावन आमी सगळे जाण मेळोन काम करता. आज जे मोठ्या प्रमाणात अपूर्व आनी ताच्या बरोबर आसलेले आमचे सगळे कार्यकर्ते आयजूय हांगासर नॉमिनेशन भरपा खातीर आसा. बाब सुदेन ढवळीकर आनी तांचे आसलेले असंख्य फोंड्यांतले MDPचे कार्यकर्ते हे आज आमच्या बरोबर आसा. तांच्यांनी आपल्या वेगळ्या पद्दतीन MDPच्यो मिटिंग्स फोंड्यांत लायन अप केल्या. त्या खातीर आमकां विश्वास आसा की परत एकदां फोंड्यांत कमळ फुलतलें ह्या विश्वासात आज हांव सांगूं शकता. दुसरे वटेन उमेदवारी अर्ज दाखल करपाच्या प्रक्रिये वेळार भाजप आणि काँग्रेस एकाच वेळार पाविल्ल्यान दोनूय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी एकामेका विरोधात नेटान घोषणाबाजी केली. पळयात. आज BJP कशा पद्दतीन दादागिरी यूज करता हें आज आमी सकाळीं हांगा पळयलें. आतां हांगा जितले आमचे कार्यकर्ते आसा हाज्या 5 पटीन चड कार्यकर्ते गेटीच्या भायर आसा आनी तांकां भितर येवपाक दिना. पूण BJPचे तुमी पळयले जेन्ना मुख्यमंत्री आयलो जेन्ना BJPचे मंत्री आयले तेन्ना सगळ्यांक भितर सोडले. सो ही तुमची दादागिरी फोंडेचे लोक पळयता. आज काँग्रेस पक्षाच्या वतीन दोतोर केतन भाटीकारान नॉमिनेशन फायल केला. आमचे AICCचे इन्चार्ज खास करून ह्या नॉमिनेशन फायलिंगाक ते मुद्दम हांगा आयल्यात. काल तांणी मिटिंगूय घेतिल्ली आनी ते फुडले काही दिसूय हांगा आसतले. सो ह्या फावट काँग्रेस पक्षाक फोंड्या मतदारसंघ जिखप आनी गोंयच्या लोकांक एक फुडली नॅरेटिव्ह दिवप. आय थिंक दीस इज द होल आयडिया. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. आपले खातीर तो अध्याय सोंपलो. पक्षाचो ज्येष्ठ फुडारी माणिकराव ठाकरेन हे विशीं स्पश्टीकरण दिलां. सध्या आपले पुराय लक्ष फोंड्या पोटवेंचणुकेचेर आसून गोंय जिखप हेंच आपले ध्येय आसा. आमदार विजय सरदेसायाचेर केल्ले जुडास विधानाचेर युरीन स्पश्टीकरण दिलें. सभेच्या निमण्या दिसा सभाघरात घडिल्ल्या नाटका उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा हांणी विजय सरदेसायाचेर वादग्रस्त विधानां केल्ली. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या प्रचाराक तेंको दिवपाक जाय जाल्यार युरीन केल्ल्या विधानाचेर स्पश्टीकरण दिवचें म्हूण गोवा फॉरवर्डान मागणी केल्ली. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन युरी कडेन संवाद सादिल्लो. ताका ठाकरेन बरोच धडो शिकयलो आसतलो. ताका लागून युरीचे उलोवप आयज बदल्ले. सोमारा जेन्ना केतन भाटीकार अर्ज दाखल करपाक आयिल्लो तेन्ना हे विशीं पत्रकारांनी युरी प्रश्न केलो. युरी म्हणटा आपले खातीर तो अध्याय सोंपलो. सध्या फोंड्या पोटवेंचणुकेचेर आपलो फोकस आसा. जाल्यार हे विशीं आमदार एल्टन डिकोस्टा म्हणटा विधानसभे वांगडा जुडास विशय लेगीत काबार जाला. तुमच्या सिनियर लीडर माणिकराव ठाकरेंनी म्हटलेलें आसा जस्ट डोंट डू दैट. चॅप्टर इज ओवर. दॅट वॉज वॉट आय यूज ड्युरिंग द curtailment of the assembly. Now anything is required. I think my focus now is the Ponda election. After Ponda election, Because one of your opposition party says amka tejer clarification dila bagar we want to. I think our distinct charge has given a clarification. स्टेटमेंट तुमच्या LOP म्हटलेलो पळय असेंब्ली जाली जुदा स्टेटमेंट काबार. ओके. काँग्रेसचो जो डेस्क इंचार्ज आसा ताणें ऑलरेडी हेजेर क्लॅरिफिकेशन दिलां. अशें आमी तुमच्याच मिडियांतल्यान पळयलां की ताणें सांगलां की दीस इज नॉट पार्टी स्टँड म्हणून. जर पार्टीचो हो स्टँड ना ताणें कितें एक्विजिशन विजयाचेर केल्या ती जाल्यार आतां तुमी एलोपीचेर विचारा मरे ताजो कसलो स्टँड उरला तो आतां. इट मस्ट बी इंडिव्हिज्युअल स्टँड न्ही. आतां जर तो माणिकराव ठाकरे येवन डेस्क इंचार्ज सांगता इट इज नॉट पार्टी स्टँड दॅट मिन्स विदीन द पार्टी देर कॅन बी डिफरंट स्टँड्स. वन इज पार्टी स्टँड वन इज इंडिव्हिज्युअल स्टँड अशें जालें.
म्हणजे हाजेर मजगती ह्या विशयाचेर गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या. ऐकात. आतां हांव एज अ क्रिश्चन म्हणटरीच आमगेलो खरेजमाचो काळ चलता आनी युरीन म्हणल्यार तें सगळ्यांक म्हणलें आनी हांवें सांगलें तें सगळें उजिरी सांगलेलें आनी हें सगळें खबर आहा. काँग्रेसाचो बाब ठाकरे माणिकराव तेणे पासून सांगितलां कोणें कोणाची टिका कशी दुसरे काँग्रेसाच्या लिडरांनी म्हणलां ते काबार जाले. आतां आमगेले हिंदू क्रिश्चन हिंदू खरेजमाचो काळ चलत म्हणटरी फॉरगिव एंड फॉरगेट. जरी तर तांकां दिसता केली तिचोच वी आर ऑल्सो रेडी. आमी बक्षू तयार आहाय आनी बक्षण घेवपाकूय तयार आहाय जरी तर तांकां दिसत जाल्यार. बट दुसरे पाटी तें करप ना. पूण ह्या फॉरगिव एंड फॉरगेट तुमकांच लागता, युरीक लागना. तें आतां तुमच्या कडेन सॉरी म्हणटा ना 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 ऐका एक मिनिट. युरीक आमी तितले महत्व दिना जितले माणिकराव ठाकरे, कित्याक तांगेलो इन्चार्ज माणिकराव ठाकरे तेगे हायकमांड. फाल्यां जर युरीन सांगलें तो आपल्याक कोण न्ही. जशें माणिकराव ठाकरेन सांगलें की युरीचो स्टेटमेंट हो पक्षाचो स्टेटमेंट न्ही, ताणी स्पेसिफीक सांगला युरीचो स्टेटमेंट. आता जर युरीन जर फाल्यां जर सांगत की माणिकराव ठाकरेचो स्टेटमेंट हो पक्षाचो स्टेटमेंट न्ही, आपल्याचो स्टेटमेंट म्हणटा पक्षाचो स्टेटमेंट, तर आमी ताचेर मागीर उत्तर दितले. ताणी सांगू दी. आता जेन्ना तो ताका डिसोन करता की तो पार्टीचो स्टेटमेंट न्ही म्हण, तर सामान्य मनशान कोणी जर स्टेटमेंट केला ताका महत्व दिवपा इतले आमगे पार्टी ताका येना. तो डिसोन केलो तो पूण जेन्ना पार्टीचो हायकमांड सांगता बरोबर पार्टीचो हायकमांड जेन्ना येवन सांगता की तो स्टेटमेंट हो इंडिव्हिज्युअल स्टेटमेंट हो खरें म्हणजे ताची इन्सल्ट हो. आता म्हाका जर म्हाज्या पार्टीच्या अध्यक्षान सांगलें की जनरल सेक्रेटरीचो स्टेटमेंट हो पार्टीचो स्टेटमेंट न्ही, आय विल रिजायन सेम डे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुडचड्या वयल्या कथीत सेक्स रॅकेट प्रकरणात गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी पुलीस निरीक्षक नेल्सन कुलासो हांची भेट घेतली. दुबावीत आरोपीचेर पॉक्सो कायदो आनी बायल कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करचो अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायन केली. पळयात पुराय बातमी. कुडचड्यार फाटले 3 दीस गाजपी कथीत सेक्स रॅकेट प्रकरणात मड्डेगाळ काकोडेच्या एकल्या तरणाट्याक कुडचडे पुलिसांनी अटक केली. सांज जाल्ल्यांचे व्हिडिओ आनी फोटो व्हायरल केल्ल्यान भारतीय न्याय संहिता कलम 67(अ) खाला गुन्यांव नोंद केलो. आयतारा सगळ्या नगरसेवकांनी पुलिशेंत वचून ह्या प्रकरणाची खोलावेन चवकशी करून बेगोबेग ह्या प्रकरणाचो सोक्षमोक्ष लावचो अशी मागणी केली. उपरांत दुबावीत आरोपीचेर पॉक्सो कायदो आनी बाल कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करचो अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केली. तशेंच ह्या प्रकरणा विशीं थळाव्या आमदारान आपलो स्टँड क्लियर करचो अशें आव्हान सरदेसाय हांणी केलें. गोंय गेलोशें पसंद की कुडचड्याचें नांव पेड्या आनी कुडचड्यार जी रुलींग पार्टी आहा ती बलात्कारी जनता पार्टी जाल्ली आहा. हे रुलींग पार्टीचे लिडरशिपीची प्रेशराचेर केस डायल्यूट करपाक एटेम्प्ट चालू आहा. गोवा एटेम्प्ट असो जावचो न्ही, विक्टिमांचेर अन्याय जावचो न्ही. आनी रेलेवंट सेक्शन जर पॉक्सो एक्ट 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ही सेक्शनां लावंक जाय आनी द ओनर्स इज ऑन द गिल्टी टू प्रूव इनोसंट. हो कायदोच तसो आहा. हो कायदो ताणें एप्लिकेबल करूंक जाय म्हणून हांव आयिल्लो आहा. सरकार आज सांजे मेरेन ताणें लायना जाल्यार हें एस्केलेट जातलें. गोंय कुडचड्यार येवपाक जातलें. चलो कुडचड्या म्हणटकीर जातलें. आनी म्हाका दिसता कुडचड्या वयल्यान ही बलात्कारी जनता पार्टी वखद शिकोवपाक खूब फुडें जातलें. हें जें कितें जालां ताजें इंडिकेशन अशें आसा की हे वन ऑफ इन्सिडंट न्ही हो एक ऑर्गनायज रॅकेट. आनी हे पयलीं आमी नेबरींग स्टेटीन राज्यवाला गोवंडा फेस करता तसलोच प्रकार हो आसा सो दिसता. आनी ताजेर फुडें उलोवपाचें ना कित्याक विक्टीम्स आर इन्वॉल्व, फॅमिलीज आर इन्वॉल्व, social status, everything has to be protected. We have to be sensitive towards what we are speaking. But ओगीच म्हाका काम ना धंदोमराव हांगा येवन आनी राजकारण करपाकूय येवन आनी हांव मागता कुडचड्याच्या आमदाराक
की ताणें आपलो स्टँड सारको कितें तो. ह्या प्रकरणाविशीं राती उसरा पुरावे मेळ्ळ्या उपरांत सोहम नायक हाचेर पॉक्सो कायदो आनी बाल कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केला अशी माहिती उप अधीक्षक आशीष शिरोडकार हांणी दिली. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करप सुरू आसा. तशेंच पिडितांनी निर्भयपणान मुखार येवंक जाय. तांची वळख पुरायपणान गुप्त दवरितले. पीडित मुखार आयल्यार ही केस आनीक बळिश्ट जातली अशें उप अधीक्षक आशीष शिरोडकाराचें म्हणणें. जसं आमकां एविडन्स एक मेळटा त्या प्रमाणे आमी ती सेक्शन एड करता. सो आमचे कडेन आतां एविडन्स आयिल्लो आसा त्या प्रमाणे आमी ताका पॉक्सो एक्ट आनी गोवा चिल्ड्रन एक्टाची जी स्ट्रिक्चर हें आसा सेक्शनां ती आमी एड करता. सर काल कित्याक येत नाशिल्ली? काल आमचे कडेन एविडन्स नाशिल्लो. मागीर आतां लेट लायट आमचे कडेन एविडन्स आयलो ताजे वयल्यान हें करतलो. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक जे कोण विक्टीम आसा तांकां अपील करपाक सोदतां की ही ज्यो विक्टीम आसा पळय तांकां आमची ज्यो मॅडम आवडा वेगस आसा तांचे कडेन तुमी आमचो जर तर तुमकां जर तर पुलिसाचेर भरवोसो ना जाल्यार ते मॅडम आवडा वेगस आसा ताजे कडेन तुमी स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलो जाल्यार आमकां मातशें बरें पडटलें. हे आमची केस स्ट्रॉंग जातली. आनीक हांव सगळ्यांक अपील करपाक सोदतां की हें तुमचें आयडेंटिटी खंयच रिवील जावपाचें ना. कित्याक आमी तांकां पुलीस स्टेशनार सुद्दां हाडना. ती एक सिक्रेट जाग्यार वतली आनी आमची जे लेडी पुलीस ऑफिसर आसा इन सिवील ती तांचे हें करतले. म्हणजे तांकां ते पुलिसाचो ते सर्कमस्टन्सीस आसा पळय पुलीस स्टेशनाचे ते तांकां पुलीस स्टेशनार आयल्या भशेन कळपाना तांकां. ते घरा जाल्यार घरा आमी येता म्हणल्यार आवडा वेगस आनीक आमच्यो ज्यो पुलीस ऑफिसर आसा लेडी पुलीस ऑफिसर इन सिवील युनिफॉर्मान सुद्दां ना ते येवन चुपचाप आमी हें करतले. आनी स्टेटमेंट फक्त आमकां जाय. आमकां तितलेंच जाल्यार आमची केस स्ट्रॉंग जातली. घेवन ते दवरपाक स्टोर करपाक जायना न म्हणल्यार ते सर्क्युलेट करपाक जायना न म्हणल्यार ते कोणाकूय दाखोवपाक जायना. ताका पॉक्सो ते भुरगीं जाल्यार ताका पॉक्सो एक्ट लागताच लागता. पूण हांवें रिक्वेस्ट केला ताणें आपलें काम करता म्हणून वचन दिलां आनी करतले बी ते कारण हांव वचता हांवें पुलिशेक ते करतले बी तो पर्यंत म्हजी एक मागणी आसा जे चेडवांचो ताणें फायदो घेतला ते चेडवांक आनी खरें म्हणजे चेडवांक आवडचें न्ही ताणें फायदो घेतलो तो हांव तांकां वचन दितां की खंय पुलीस स्टेशनाचेर येवपाची गरज ना. म्हाका जर कॉन्टेक्ट करीत हांव क्वायटली तांचो स्टेटमेंट घेवन जो आधार पुलिसेक जाय वेगळ्या सेक्शनाचेर एक्शन घेवपाक ते पुलिसेक एक वाव मेळटलो करपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कोर्डीकर. परवरे रस्त्याचे जाल्ले उण्या दर्जाच्या कामाविशीं मंत्री रोहन खंवटेन वीज खात्याचेर खर टिका केली. कामाचो दर्जो सामकोच उणो आशिल्ल्यान योग्य तपास आनी देखरेखीचो उणाव आसा अशेंय तांणी सांगलें. ह्या संबंधी व्हॉट्सॲप ग्रुपाचेर पयलींच हो प्रश्न मांडला पूण आजून मुखेल अभियंत्या कडल्यान ताका कसलोच प्रतिसाद मेळूंक ना म्हण मंत्र्यान नाराजी उक्तायली. तशेंच जापसालदार अधिकाऱ्या आड कारवाय करची अशी मागणी तांणी केल्या. रोड्साची आमी वी हॅव हॅड अ इश्यू रिव्यू ऑफ द रोड्स ऑल्सो आनी कित्याक रोड्स परवरी आमचे खास करून आत्ता म्हणटालो की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हॅज कॅरीड अ व्हेरी सबस्टँडर्ड टायप ऑफ वर्क बिलो क्वालिटी नो इन्स्पेक्शन नो प्रॉपर सुपरविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सब डिव्हिजन इन परवरी आणि प्रॉब्लेम्स कंटिन्युअस सांगून हांवें स्वता व्हॉट्सॲप आमचो ग्रुप आसा तातूंत घालून द चीफ इंजिनियर येट टू रिस्पॉन्ड. आणि म्हाका दिसता असली जेन्ना जाता फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड इट इज टायम दॅट वी नीड टू एक्ट ऑन दिस टायप ऑफ पीपल who find themselves not responsible to the people whom they are deployed for, their public servants and they are paid at the taxpayers money. जे कामां जाता योग्य तरेन जावची म्हणून आमी तांकां सांगता. आणि पॉवर डिपार्टमेंटान जे ज्या तरेन आमच्या हातून काम केलां अंडरग्राउंड केबलिंग ताजो प्रॉब्लेम पूर्ण परवरी आमी रस्ते फोडून काबार केला. ताजे खातीर लास्ट 2 म्हयने दिगंबर कंपनीन आमकां आनी मुख्यमंत्र्यान हेल्प केल्ल्या खातीर we are able to get the files approved for which hot mixing will start. So we have asked the roads to have a review with sewerage, electricity, water supply. सगळी कामां जितली आसा ती आमी बंद करपाक लायल्ली आनी हॉट मिक्सिंग चालू करपाक कित्याक खंय एक लिमीट आसा आनी हे मेन कल्प्रिट आय वूड से वॉज फाउंड नो अकाउंटेबिलिटी एंड आय वूड चार्ज हिम विथ सबस्टँडर्ड बिकॉज आय वी नॉट डॉक्युमेंटेशन टू प्रूव दॅट. पयली अशी गजाल जाली की रातचें काम चालू आशिल्लें आणि रातचे परवरी काम असताना 4 लेबर रस्ते फोडतात पायपलाईन फोडतात. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो एकटोय
हो ना इंजिनियर ना आणि तो कॉन्ट्रॅक्टरचो सुपरवायझरूय ना, मागीर कामां चल्ल्या जाल्यार कोण करता आणि इतल्या डेप्थाचेर केबल हे करता. आता स्वतः आय वॉज द विटनेस टू इट अँड आय हॅव गॉट इट रिकॉर्डेड. सो आय थिंक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वील हॅव टू आन्सर कित्याक फाल्यां हे इंजिनियर ट्रान्सफर जातले, सीए आनी खंय वतलो आणि त्या टायमार परत आमकां लोकांना त्रास जावंक जायना इलेक्ट्रिसिटीचे. ताज्या खातीर अंडरग्राउंड केबलिंग इज अ सेन्सिटीव इश्यू. दे शूड हॅव हँडल्ड इट सेन्सिटिव्हली. फोंड्या पोटवेंचणुकेक आव्हान दीत अंकिता कामत हिणे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केला. रोखडेच फुडल्या वर्सा विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा, देखून आता पोटवेंचणूक जावन कांय फायदो ना म्हूण ह्या विशीं तिणे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केला. ह्या प्रकरणाची पयली सुनावणी 24 मार्चाक जातली. गर्भशायेचो कॅन्सर आडोवपा खातीर गोंयांत 12,000 चलयांक HPV म्हणल्यार ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस हे वॅक्सिन दिवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. आतां मेरेन 17 चलयांक हे वॅक्सिन दिला. केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी लोकसभेंतल्या लेखी प्रश्नाक दिल्ल्या जापेंतल्यान ही म्हायती मुखार आयला. चलयांक भविष्यात गर्भशायेचो कॅन्सर जावपाक जायना हे खातीर HPV हे वाशीन खूप सुरक्षीत आसा. हे वाशीन 9 ते 26 वर्साच्या चलयांक आणि बायलांक दितात. लैंगिक संसर्गा पयलीं हे वाशीन घेतल्यार ते अधिक प्रभावी थारता. ते खातीरच केंद्र सरकारान गोंया सयत देशभरात अभियान राबोवपाचो निर्णय घेतला. देशात 36 राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 14 वर्सां पिराय गटांतले सुमार 1.2 कोटी पात्र लाभार्थी चलयांक खातीर 28 फेब्रुवारी 2026 ह्या दिसा देशव्यापी फुकट HPV वाशीनीकरणाची मोहीम सुरू केल्या. गर्भशायेचो कॅन्सर आडोवपा खातीर गोंयांत 12,000 चलयांक HPV वाशीन दिवपाचो निर्णय घेतला. केंद्रीय भलायकी राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी लोकसभेतल्या लेखी प्रस्नाक जाप दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पिळणा आणि पत्रादेवीत 2 वेगवेगळ्या अपघाताक लागून बोवाळ जालो. पिळणा हांगा वेगान वचपी भाड्याच्या गाडयेन एका बायलेक धपको दिलो आणि तिचो पाय जखमी जाल्ल्याचें कळटा. जाल्यार अपघाता उपरांत पळून वचपाच्या यत्नात गाडयेन 2 वीज खांब्याक धपको दिल्ल्यान व्हड लुकसाण जालें. मजगतीं पत्रादेवी टोल नाक्याच्या कामा वेळार एक कनिश्ट आणि सहाय्यक अभियंते कामगार सयत गंभीर अपघातात जखमी जाले. दोनूय घडणुकांक लागून नागरिकांनी सुरक्षेच्या उपायाचेर प्रश्न उपरासला आणि बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्या. पिळणा हांगा वेगान वचपी भाड्याच्या गाडयेन धपको दिल्ल्यान एका बायलेचो पाय जखमी जाल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गाडी वेगान वताली आणि ड्रायव्हरान घडणुकेच्या सुवातेर थांबनासतना पळून वचपाच्या यत्नात गाडयेन लायटीच्या खांब्याक धपको दिल्ल्यान गाडयेक व्हड लुकसाण जाले आणि एक खांबो रस्त्यार पडलो. सुदैवान गाडयेंतल्या जोडप्याक दुखापत जावंक ना. थळाव्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण ड्रायव्हर पिवन आशिल्ल्याचो दुबाव आसा. रोखडेच पुलिसांनी थळार वचून जखमी बायलेक उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयात दाखल केलो. मजगती दुसऱ्या अपघातात पत्रादेवी हांगा टोल नाक्याचे बांदकाम चालू असताना गंभीर अपघात जालो. या अपघातात कनिष्ठ अभियंत रोहन कळंगुटकार, सहाय्यक अभियंत गौतम तारी आणि काय कामगार गंभीर जखमी झाले. या अपघातात गाडयेचे व्हड लुकसाण जाला. सुरक्षेचे उपाय नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी नाराजगी उक्तायल्या. सध्या या सुवातेर काम चालू असताना थळाव्यांनी पुलिशेक सुरक्षा कडक व्यवस्था करपाची मागणी केल्या. टू व्हीलर वालो फास्ट आसलो पण तेजी चुकी म्हणू शकना आमी. कित्याक खबर आहा ते एकदम नॅरो जालो आनी सायडीसून 4 व्हीलर आसली. हे आसले पळय हे ते व्हायट लायनीर आसले हांगासर उबे आसले ते टोल करता ते आनी ते डायरेक्ट ते स्पिडीन आसलो मातसो पण सायडीन तेज्या 4 व्हीलर आसली. त्या खातीर हे सायडीक घेतली ती काय कळना डायरेक्ट तांकां घेवन गेलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंड्या पोटवेंचणुकेंत गोवा फॉरवर्डान निमाणे काँग्रेसीक तेंको दिवपाचें थारायलें. काँग्रेसीचो विरोध युतीवाद भागीदारी आसूनय युरी आलेमावाच्या विधानाक लागून बरोच बोवाळ जालो. पूण सोमारा पणजे जाल्ल्या स्टेट एक्झिक्युटिव्ह बसकेंत गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसीक तेंको दिवपाचें थारायलें. तशेंच गोवा फॉरवर्डान 2027च्या वेंचणुके खातीर तयारी सुरू केल्ल्याची घोशणाय केली. पळयात. आमची पार्टी ही सबंद गोवा बेस करपाक म्हणजे जे आता काही ठराविक मर्यादित मतदारसंघापुरती असताली ती आम्ही हाजे फुडें सगळ्या 25 ते 30 मतदारसंघात
आमी आमची एक्झिक्युटीव कमिटी म्हणजे ब्लॉक काडटले आनी पार्टी स्ट्रेंथन करपा दृश्टीन कित्याक रोखडेच म्युन्सिपालिटीची इलेक्शन येतात ताजे नंतर जनरल इलेक्शन येतले जनरल इलेक्शन केन्नाय जावंक शकता त्या दृश्टीन पार्टी घट्ट करपाक आनी पार्टीचो प्रसार करपाक आनीक पार्टीचें स्थान बळकट करपाक आमी सगळे कडेन ब्लॉक काडले 25 ते 30 अशें आमी टार्गेट दवरला आमी ठरयला की थंय कॅन्डिडेट घालूंक ना कित्याक आमचें मेन टार्गेट आमी स्वताक आमची पार्टी अशी समजता की आमी बीजेपीचे अगेन्स्ट आनी गोंयचो खरो विरोधी पक्ष म्हणजे खंयच्याच ताकदी पळय करनासतना आमी बीजेपीक उडोवपाक प्रयत्न करतात आनी हाजे फुडेंय गोंयांत बीजेपीचे सरकार उडोवपासाठीच आमचे आता पार्टी स्ट्रेंथन करतले ओपन मनान आमी मुखार आयिल्ले आसात आनी पयले मोख म्हणटी थंय बीजेपी हरपा जाय ही पयली मोख प्रश्नूच ना युगो घेवन राजकारणाक वचपाचें ना भारतीय जनता पक्षाक उडोवपासाठी जे कितें करपा जाय ज्यो लोकांच्यो भावना गोंयच्या लोकांक आसा की हें सरकार चेंज जावपा जाय आनी त्या लोकांच्या भावनेक आमी आदार दिवन जे लोकांक जाय ते करपाक आमी तयार तुम्ही आरजीपी वांगडा युती करता आरजीपी अशें न्ही जे कोण समविचारी आसात आनी जांकां दिसता प्रामाणीकपणे की भारतीय जनता पक्ष पडपाक जाय तांचे बरोबर गोवा स्टेट वूड टेक एक मोठी पब्लीक मिटींग पक्षाची कारण आमकां 10 वर्सां जातात पक्षाक ह्या वर्साक आनी लोहिया मैदानाचेर एक पब्लीक मिटींग जावची अशें एक सगळ्यांचें एक मत आशिल्ल्यान ते आमी 30 मेक घडोवन हाडटले वी आर अ प्रिपोल अलाय ऑफ द काँग्रेस पार्टी आणि आमचो थंय पुराय टीम जी आसतली आमचे जे कोण आसतले वर्कर बिकॉज सगळे वी विल वर्क टुवर्ड्स द इन सपोर्ट ऑफ द काँग्रेस वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी अँड वी आर सेट टू बिल्ड आवर ऑर्गनायझेशन अक्रॉस द स्टेट टू स्ट्रेंथन द ऑपोजिशन सो दॅट इफ ऑपोजिशन इज स्ट्रेंथन वी विल फॉर्म अ गव्हर्नमेंट टुगेदर मतभेद आणि मनभेद कुशीक दवरून वी विल चल या फुडें मरोड म्हापसा वाठारात एका अनवळख्या दादल्याची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मरण पाविल्लो व्यक्ती 40 ते 45 वर्सांचो आशिल्ल्यान तो भिकारी आशिल्ल्याचे दुबाव उक्तायला पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो करून फुडले तपासणे खातीर कूड जीएमसीत धाडल्या ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा सध्या आमी आसात मड्डार वाटेन मरोड म्हापसा हांगासर आनी SRG बिल्डींग म्हापसा मरोड हांगासर आसा ताच्याच फाटल्यान हांगासर एक शेतान एक डिकम्पोज सारकी हायली डिकम्पोज जी बॉडी आसा ती हांगासर एका दादल्याची जी कूड आसा ती सापडली अरावंड 3 ते 4 दीस सोर्सिसां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अरावंड 3 ते 4 दीस जी आसा ती जी बॉडी आसा ती अशीच उरल्या कारणान ती बॉडी जी आसा ती हायली डिकम्पोज जाल्ली आणि आतांच म्हापसा पुलिसांद्वारे ती बॉडी जी आसा ती रेस्क्यू करून पोस्टमॉर्टमा खातीर फुडल्या ज्या प्रोसिजराक आसा ती धाडपाक आयला तशीच जी म्हायती मेळटा ती हो जो एज ग्रुप ह्या बॉडीचो आसलो तो अरावंड 40 to 45 इयर्स असो जावन आसा आणि लायकली टू बी अ बेगर अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा आता एक महत्वाची अपडेट आसा अली खानजादे खून प्रकरणात अल्ताफ सय्यद हाका पुलिसांनी बंगळूरच्या विमानतळार अटक केल्या खून जावचे पयले 2 दीस तो विदेशात गेल्लो सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही गोमंतक दिसाळ्याच्या 64व्या वर्धापन दिसाच्या सुवाळ्या निमतान उर्बे बरीत परवी गोमंतक दिसाळ्याच्या निर्भय पत्रकारितेची वाटचाल अशीच फुडें वचूं परबी भेटोवपी संकल्प आमोणकार आमदार मुरगांव मतदारसंघ आनी SID CGLचे अध्यक्ष तशेंच श्रद्धा संकल्प आमोणकार नगरसेविका मुरगांव नगरपालिका आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ बॉस को नहीं प्रमोशन चाहिए पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना
येता त्या 9 एप्रिलाक जावपी फोंडेच्या पोटवेंचणुके खातीर सोमारा भाजपाचो उमेदवार रितेश रवी नायक हांणी उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, मंत्री सुदीन ढवळीकार, आमदार गोविंद गावडे ह्या वेळार हजर आशिल्ले. दुसरे वटेन काँग्रेसीचो उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकारा पक्षाच्या फुडाऱ्याच्या हजेरेत आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. तशेंच आप पक्षाचो उमेदवार गितेश नायकानूय पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल केले.